सांताक्रूज पंचायत सद्याक नेम मोडटल्या खातीर आदर्श जाल्या। सगळो कोयर एकठांय करून तो शेतात पुरोवपाचें कर्म खुद्द सांताक्रूज पंचायतीन सुरू केला म्हूण थंयच्या लोकांनी दावो केला। हो प्रकार सामको गंभीर। घरां, हॉटेलां आनी हेर आस्थापनांतलो सुको ओलो कोयर, प्लास्टीक आनी मेळत ती घाण लागी करून शेतात फोंड मारून पुरोवपाची कापस्ताद फक्त सांताक्रूज पंचायती कडेन। पळयात खासा रिपोर्ट। सांताक्रूज गावातली ही शेत जमीन आणि हे फंड पळयात। उदकाक मारिल्ले बांय कशीच आनी मातशे खणल्यार उदक मेळपाचे खणपाचे कर्म खंय सांताक्रूज पंचायतीन केला, तेवूय हो कोयर वडोवपाक म्हूण थळावे सांगतात। शेत जमीन पुरोवपाक कोयर वडयला, तातूंत सगळे तरेचो कोयर, प्लास्टीक पासून तातूंतच। They should not be dumping. Even if now if the plant is going to start after 5 days or so, he can collect it. It can be collected. All this plastic and all can be collected as it is being segregated. So they are taking segregated from our doorsteps, and they can keep the plastic separately. Now this wet garbage and all this can be disposed in a different manner. He knows. They know everything, but they don't want to take trouble. This is easy way. This is all what they want to do. Only thinking solution of today. They are not thinking a long-term solution. ये डॅम कोता कोण आमचे विलेज पंचायत ऑफ सांताक्रूज। विलेज पंचायत ऑफ सांताक्रूज तांचे कडेन एक सिस्टमॅटिक गार्बेज प्लॅन ना, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाचे प्लॅन ना। तांचो प्लॅन पयलो आसलेलो हिंगासर सालिगांव डंप करपाक, सालिगांव प्लांटान। पूण आतां सालिगांव प्लांट मेंटेनन्स आसा म्हणल्यार ते कितें करूंक जाय पळय तें तांकां कळना म्हणून काडून तेणी हिंगासर घातलां। पूण दीस इज मच वर्स। हे जे पळय ते करता हे सारकेंच पाड पडलां, कित्याक हे हाजो पळय डेप्थ पळय पळयशी जाल्यार इट इज इन पार विथ द वॉटर टेबल लेवल। आनी वॉटर टेबल थिंगासर आसा आतां आमचे सॉल्ट पॅनीक थिंगासर एक पॉंड आसा। सो दीस इज डेफिनेटली गोइंग टू contaminate that place. I mean, I don't understand the idea of the sarpanch, whether he really has any sense. I mean, any common sense person with any common sense will not do this. तुम्ही रातचे आनी ते जाल्यार रातचे तुमी JCB घालून हणके मारता आनी तितून ती गार्बेज करता आनी सारके एक शॉर्टकट मेथड कशें। आमी इतले आमी ट्राय करता आमचे गोंया क्लीन दवरपाक। I don't know. This is certainly not acceptable. फाटल्या दिसांनी आमी पंचायत गार्बेज लासयता म्हणून आमी स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक कंप्लेन केल्ले आनी स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तेजेर 25,000 फायन मारलेले। तर इफ इट इज नॉट बर्निंग देन इट इज दिस इज टोटली रिडिक्युलस, अनएक्सेप्टेबल। सांताक्रूज पंचायतीचो ट्रॅक रेकॉर्ड खंय सामकोच पेड्ड्यार। हाचे पयलीं कोयराचो सारको विलो लायनात म्हूण तांकां फायन पडिल्ली। प्रदूषण नियंत्रण मंडळान एक फावट कारवाय करून जाली। पंचायत मात सुदारना म्हूण लोक बेजार। शेतान कोयर पुरवपाच्या ह्या प्रकाराचेर गांवकारांनी केल्ले आरोप आनी सांताक्रूज पंचायतीची बाजू जाणपाक आमी सरपंचाक फोन करपाचो यत्न केलो, मात ताचे कडेन संपर्क जालो ना। स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। दिवचलच्या प्राथमीक आनी उच्च प्राथमीक शाळेची बिल्डिंग सामकी गलगलाक आयल्या। 1-2 कडेन स्लॅब कोसळपाच्यो घडणुकोय जाल्यात। सरकार, शिक्षण संचालक, थळाव आमदार हे सगळ्यांक पालकांनी रिपेराक निवेदनां दिवन जाली, कांयच फायदो ना। शाळेक भुरग्यांचो आंकडोय खूब आसा। बिल्डिंग कोसळून भुरग्यांचें बरें वायट कितें जालें जाल्यार ताका सरकार जबाबदार म्हूण पालकांची शिटकावणी। पालक आंदोलनाचे तयारीत। ही दिवचलची सरकारी प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळा। भायल्यान चकचकीत दिसपी हे शाळेची ही भितरली परिस्थिती पळयल्यार आंगार कांटो येवपाचो। हे शाळेत शिकपी भुरग्यांच्या पालकांक हुस्को ती बिल्डिंग कोसळपाची। सरकार, शिक्षण खातें, थळावो आमदार पडला कोणाक? सगळे जाण आपलेच प्रायोरिटीनी बिजी। तेन्ना सरकारान हेचेर कितें तो पूर्ण विचार करचो। अजुनूय शाळा हांगासर पळयना 8वीच्या वर्गांत वयले कपडे पडले,
भुरगीं भायर आसली म्हणून बरें जालें. बिल्डिंगेचें काम आपूण डिसेंबरान हातांत घेता अशें आमकां आश्वासन दिलें. त्या बरोबर तात्पुरतें आंदोलन आमी स्थगीत दवरलें, ताचेर विश्वास दवरलो. म्युझिक टिचर ना, PT टिचर फूल टायम हांगा ना, सर्व शिक्षा अभियानचो एक पार्ट टायम टिचर आहा PT टिचर, लॅबोरेटरी जाय, म्युझिक सर जाय, PT टिचर जाय, हे सगळेच म्हणजे गैरव्यवहार जाले. कांयच आमकां जाय तें कांयच मेळना. सरकारी शाळेक कांयच ना, बालरत्न ना, अनुदान ना, कांय ना. गॅदरींग करतले जाल्यार पालक त्याच्या दारार वचून पयशे हाडून गॅदरींग करता. ते गेटीचेर सगळो भार रावला. तुमी पळयात की फुडलो खांबो कसो उबो फुटला आनी तो कल्ला सारको. आनी त्या खांब्याचेर भार घेवन तो जर खांबो पडलो आसत जाल्यार केन्ना ही बिल्डींग कॉलेज जायत म्हणून सांगून जाता. अशे परिस्थितीन ही बिल्डींग आसा. जवळ जवळ 12 तास हे शाळेन भुरगीं आसतात, 12 तास दिसाची. आनी दिसाची जर कितें अशी अघटीत अशें कितें घडलें जाल्यार मोठ्या प्रमाणात हेवप जातलें सर. थळावा आमदार तर हे बाबतीत सामकोच हलगर्जी. शिक्षण संचालक गजानन भटूय शापोरा सांगता म्हूण पालकांचो आरोप. पालक आतां निमणे हत्यार म्हळ्यार आंदोलनाचे तयारेत. आमदार निष्क्रीय आसा, सामको कांयच करिना अशें म्हाजें स्पश्ट मत आसा. अशें शाळे कडेन दुर्लक्ष सरकारचें जाता हें खरोखरच वायट स्थिती आसा, अशोभनीय गजाल आसा. तेन्ना त्या पालक शिक्षकांची विनंती सरकारान मान्य करची आनी तांकां बेगोबेग ही शाळा जी आहा ती सारकी वेवस्थीत करून दिवची. ह्या शाळे खातीर आमी न भुतो न भविष्यती अशें आंदोलन करतले. आमचें कितेंय जावं, जिवाची पर्वा न करता आंदोलन करतले. सरकारान कितें आडकाठी हाडपाचे प्रयत्न करूं. बऱ्या कामाक जर सरकार प्रोत्साहन दिना जाल्यार मागीर आडमार्गान आमकां कितें तरी करचें पडटलें. ताका जबाबदार सरकारूच आसता. डायरेक्टरान आमकां गजानन भटान फाटीं सांगलेलें बी बंद पडल्यार पडूं शाळा, कितें करता तें करूं न्ही अशे भाशेन तो उर्माट उलयलो. आनी तसल्या संचालकांक एक्सटेन्शन मेळटा कित्या खातीर हांव नको. सरकार सांगता तशें मांड ढोलयता तांकां एक्सटेन्शनां मेळटा. ज्याच्या कारकिर्दीन चडांत चड मराठी शाळा बंद पडल्यात आनी चालू करपाक कांयच प्रयत्न केले ना. अशें एक्सटेन्शनां कित्याक मेळटा तो एक मोठो प्रश्न आहा. प्रुडंटा खातीर उदय परब. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.